हांव नमस्कार म्हणू का? नमस्कार. मग ऐकप्यानो आनी पळोवप्यानो, आयज डिसेंबर म्हयन्याची 26 तारीख, डिसेंबर 2025. आमी सगळे जाण नव्या वर्साक येवकारूंक तयार जाल्ले आसा. जायत्यो बऱ्यो वायट गजाली प्रत्येकाच्या जिणेंत जाल्ल्यो आसा आनी नव्या गजालींक आमी मुखार तितल्याच नेटान व्हरपाक जाय. आयचो विशय लेगीत तसोच नवो. विकसीत भारत गॅरंटी रोजगार आनी आजिविका मिशन 2025 ग्रामीण. खऱ्यांनीच एक वेगळो विशय आनी ह्या विशयाक जेन्ना हात घालता तेन्ना थोड्योश्यो गजालींचेर चर्चा करप ही आमची काळाची गरज आसता. आनी त्याच अनुशंगान दूरदर्शनच्या आयच्या स्टुडिओंत आमी खास निमंत्रीत केल्ले आसा एडवोकेट अक्षता पुराणीक भट हांकां, ज्यो आयच्या विशया कडेन निगडीत थोड्योश्यो गजाली, थोडीशी बातचीत आमच्या सांगात करतली. सो बाय अक्षता, तुमकां खूब खूब येवकार. थँक्यू श्याम. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं आमी उल्लेख केलो की नवो विशय, हय. खूब नवो विशय आसा. आमी जेन्ना विकसीत भारत हाजे कडेन उलयता तेन्ना विकसीत भारताचें ध्येय खूब लांब आसा आनी ताचो वावर सद्या पुराय भारतांत आमच्या गोंयांतूय सुरू जाल्लो आसा. ताचे विशीं सगळ्यांत पयलीं तुमचें मत. श्याम, कशें आसा न्ही की एक फाटले जर तूं कांय वर्सां फाटीं जर गेलो जाल्यार भारत हो मागास देश किंवा भारत हो डेव्हलपिंग देश, विकसनशील देश, बरोबर. सद्याक तरी विकसनशील देश अशेंच म्हणटात. पण हें कितले तेंप पर्यंत? आमी कितें कायमचेच विकसनशील देश उरतले? ना, आमकां विकसीत देश जावंक जाय. जे बाकीचे जे एडवान्स देश आसात, डेव्हलप्ड देश आसात, आमकां तांच्या बरोबर येवंक जाय, आमकां तांच्या पेक्षा चड करूंक जाय. आनी हीच मोख दवरून आमचे भारताचे प्रधानमंत्री भौमानेस्त नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारताचें एक विजन दवरलें की 2047 मेरेन की भारताक एक डेव्हलप देश करपाचो, विकसीत देश करपाचो. आनी त्या खातीर तें कितें ओवरनायट जावचें ना किंवा एकाच खंयच्या तरी सॅक्टरान काम करूनय तें जावचें ना. प्रत्येक सॅक्टरांत काम करून प्रत्येक सॅक्टरांतल्या प्रत्येक मनशाक बरोबर घेवन, म्हणजे प्रत्येक भारतीयाक बरोबर घेवन ही जी मोख आसा विकसीत भारताची ती पूर्ण करची पडटली. आनी ताजे खातीर गरज पडटली म्हणजे सरकाराच्या एक्टीव कामाची गरज पडटली. तशेंच NGOंची गरज पडटली. सगळे राज्य सरकार म्हणजे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वेगवेगळ्यो ज्यो यंत्रणा आसात, NGOज आसात आनी प्रत्येक भारतीय आसा हाणें एकठांय येवन काम करचें पडटलें. आनी ताजे खातीर प्रत्येक भारतीयाक सशक्त करचो पडटलो. भारत आत्मनिर्भर करचो पडटलो. कारण फाल्यां आमकां कोणें खंयची टॅक्नॉलॉजी दिना म्हळी, खंयच्या देशान आमकां खंयची गोश्ट दिना म्हळी जाल्यार आमी हात पांय गाळून बसूंक शकनात. तर आमी ती स्वता डेव्हलप करपाक किंवा ना आमी मागली, ऑर्डर दिली त्या गोश्टीची की ती आमकां पुरवणी करपा इतली आमचे कडेन, म्हणजे आमकां तांचो हें असो आसूंक जाय की भारतान हाजी ऑर्डर दिल्या की ती आमी ताजी पुरवणी करतली. त्या खातीर आमी एडवान्स जावंक जाय, तितले सशक्त जावंक जाय, आत्मनिर्भर जावंक जाय. सो ही विकसीत भारताची मोख आसा आनी ताजे खातीरचो जो ब्लू प्रिंट आसा तो सरकारान तयार केल्लो आसा आनी त्या दिशेन सरकाराचें काम चलता. रायट. अक्षता, तुवें समज सांगलें की जशें विकसीत भारत आसा, आमचें आत्मनिर्भर भारत आसा आनी आमच्या गोंयांत स्वयंपूर्ण गोंय आसा, ह्यो सगळ्यो गजालीची सांगड घालून आमचे 2047 आमचो भारत कसो आसतलो, ताच्या पयलीं आमचें गोंय कशें आसतलें हाची संकल्पना, हाची कल्पना समजा आमी करीत जाल्यार एक मोठें व्हडपण दिसता आमकां. सरकार जे गतीन काम करता, तुमी सगळ्यांक वेवस्थीत सांगलें की NGOचे हात जाय, बाकीच्या लोकांचो घटकांचो हात जाय, तशेंच लोकांचो लेगीत तितलोच म्हत्वाचो घटक आसा. लोक तांचो तितलोच मोलादीक पाठबळ जाय. बरोबर न्ही? सो ताका लागून लोक कमी पडटा काय, तुमकां कितें दिसता? ना, कशें आसता न्ही की ही एक म्हणजे वेणी कशी किंवा एक सांगड घालून की प्रत्येकान आपली भुमिका, आतां नाटक स्टेजीचेर जे नाटक चलता तातूंत कितें लीड एक्टरच सगळें काम करना न्ही. लीड एक्टरान बेस्ट काम केलें पण जो ताजो सपोर्टींग एक्टर आसा ताणें जर काम एकदम ताजे जर सकयल पडलें जाल्यार तें नाटक कशें दिसतलें. सो प्रत्येकान आपलो योग्य तरेन जर काम केलें जाल्यार तें नाटक बरें दिसता. तशेंच हें आसा की आमकां जर भारताक जर आत्मनिर्भर करूंक जाय, विकसीत करूंक जाय, तशेंच गोंय आमकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय, जी आमची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची संकल्पना आसा, हांची मोख आसा की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें. आमकां भाज्यां खातीर, दुदा खातीर, फुलां खातीर शेजारच्या राज्याचेर डिपेंड रावंक फावना.
सो ही जी मोख आसा ही पुराय करपा खातीर प्रत्येकान आपलें योगदान दिवपाक जाय. आतां हांव एज अ प्रोड्युसर ना, पण हांव एज अ कंज्युमर कितें करूंक शकता, तर जो लोकल प्रोड्युसर आसा हांव ताजे कडल्यान विकतें घेवंक शकता. सो त्या लोकल प्रोड्युसराक आनीक उर्बा येतली, उमेद येतली, तो आनीक काम करतलो की आपल्या प्रोडक्टाक मागणी आसा म्हणून. सो अशी ही चेन आसा. सो प्रत्येकान आपली भुमिका योग्य तरेन केली जाल्यार हे जे हो जो प्लॅन आसा तो सक्सेसफूल जातलो. अच्छा, नव्यो नव्यो संकल्पना जल्माक येत आसा. हेतू एकूच की आमचो देश आत्मनिर्भर जावचो, विकसीत जावचो. आतां हीच केंद्र सरकारची पहल आसा, जी विकसीत भारत, गॅरंटीड रोजगार आनी आजिविका मिशन. सो हाच्या संदर्भात थोडेशें म्हाका पयलीं सांग. ही जी विकसित भारत जी रामजी म्हणजे जशें तुवें सांगलें की गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिविका मिशन ग्रामीण, म्हणजे ही हाजे ग्रामीण हाजे वयल्यानच आमकां एक कळटा की ही ग्रामीण हाजे खातीर आसा. आनी विकसीत भारताची जी मोख आसा त्या मोखीक धरून म्हणजे ताज्या बरोबर ही सारकी अलायन करता. कारण कितें की सशक्त ग्राम आनी सशक्त देश अशी ही संकल्पना पयलींच प्रधानमंत्री मोदी हांणी मांडल्या. कारण उदरगत ही ग्रामीणांतल्यानच गांवांतल्यानच जावपाक जाय अशें. आनी म्हणून ग्रामीण वाठार गांव सशक्त करपा खातीर ही जी VB म्हणजे विकसीत भारत जी रामजी ही येवजण लागू केल्या. आतां ह्या येवजणे खाला कशें आसा की गांवांतल्या ग्रामीण वाठारांतल्या कुटुंबांतल्या म्हणजे प्रत्येक कुटुंबांतल्या प्रौढ व्यक्ती म्हणजे 18 वर्सां वयर जी व्यक्ती आसा, जाका काम करपाची इत्सा आसा, जो काम करूंक सोदता, ताका वर्साक म्हणजे 365 डेजांतले 125 दीस कामाची गॅरंटी. म्हणजे संकल्पना अशी की काम ना म्हणून कोण बेकार ना, अनएम्प्लॉयड ना, बेरोजगार ना अशें जावंक जायना. तर तुका काम दिवपाची जबाबदारी ही सरकाराची. बरोबर. त्या हातूंतल्यान दिशेन ही स्कीम आसा. अच्छा, ही स्कीम खास करून तुम्ही म्हटलं की ग्रामीण विषय आयल्लो आसा, शब्द आयल्लो आसा. कितें हेत आसतलो? फक्त ग्रामीण होच विशय घेवपाक कितें हेत आसतलो? ग्रामीण विशय म्हणजे म्हाका तरी दिसता की जेन्ना आमी शहरान पळयतात तेन्ना थंय खुबशे कामाच्यो संदी तश्यो उपलब्ध असतात. म्हणजे तूं कितें ना कितें तरी छोटोशें धाकटें कितें तरी काम किंवा कितें तरी वेवसाय करूंक शकता. पण आमी गोंया पुरतें अशें हें पळयनासतना जर आमी गोंयच्या भायर जर पळयलें बाकीच्या राज्यांतले ज्यो म्हणजे जी सामकी खूब खेडी आसात सामकी आनी तातूंत काम करतलो म्हळ्यार तरी कितें काम करतलो. सपोज ताजे कडेन आपली जमीन ना, सो तो कसलें पीक घेवपाक शकना किंवा कसलो बाबा एक दुकान घालूंक शकना, ताजे खातीर भांडवलूय जाय पडटा, प्लस जागो जाय पडटा, बाकीच्यो साधन सुविधा जाय पडटा, कांयच ना. तर त्या बाबड्यान कितें करचें? आनी कांय ना म्हणून ताणें उपाशी रावचें ना, बेकार रावचें ना. जर तो बेकार रावलो जाल्यार ते लॉस कोणाक? जर आमी एक मनीस हो एक ह्युमन रिसोर्स म्हणून जेन्ना आमी म्हणटात संसाधन हे देशाचें, तें जर बेकार उरलें जाल्यार हे लॉस कोणाक? एज अ देश, एज अ होल आमी पळयतात जाल्यार हे लॉस देशाक. तर ही व्यक्ती बेकार उरची न्ही किंवा ताज्या मदीं जी क्षमता आसा काम करपाची ती वेस्ट वचची न्ही, ताज्या खातीर ही येवजण. सो सरकारची येवजण खूब बरी आसा. जे तुमी म्हणलें की 125 लोकांक रोजगार मेळटलो, गांवांतले रस्ते सुदारतले, उदकाचे जे पिवपाचें उदक मेळटलें, अश्यो जायत्यो येवजणी आसतल्यो. आतां ही येवजण जी आमची विकसीत भारत गॅरंटी आसा ती तळागाळांतल्या लोकां मेरेन कशी पावतली? हय, ताज्या खातीर श्याम व्यवस्थीत म्हणजे हो जो नोटिफिकेशन जें आयलां तातूंत स्टेप बाय स्टेप दिलां की केंद्र सरकार, राज्य सरकार आनी राज्य सरकाराचे फुडें समन्वय कसो आसा त्या प्रमाणे ती चालीक लागतली. पण ताजे पयलीं जो हातूंत वर्ड जो गॅरंटी आसा हांव ताजे बद्दल तुका सांगूंक सोदतां. ते गॅरंटी म्हणजे कितें? तर सरकाराची तुमकां गॅरंटी, सरकाराची तुमकां हमी की एका फायनान्शियल इयरांतले म्हणजे फायनान्शियल इयर म्हणजे अर्थीक वर्साक 125 दीस तुमकां काम दिवपाची जबाबदारी कोणाची? सरकाराची. जर सरकार हे तुमकां काम दिना जाल्यार तुमकां सरकार दुसरी गॅरंटी दिता. ती गॅरंटी कितें? की बेरोजगारी भत्तो मेळटलो. ओके, अच्छा. सो एक तर तुमकां काम दिवचें पडलें म्हणजे ज्या व्यक्तीक काम करपाची इत्सा आसा ताका काम दिवचें पडलें. जर काम दिना जाल्यार बेरोजगारी भत्तो दिवचो पडलो. आतां हो बेरोजगारी भत्तो म्हणजे कसो? आतां कोणें तरी एप्लाय केलें आनी डायरेक्टली बेरोजगारी भत्तो तशें ना. तर जेन्ना अर्ज करता कोण तरी की म्हाका काम जाय, आज हो व्यक्ती गेलो की आपल्याक काम जाय, किंवा तो एडवान्स अर्ज करता की आपल्याक ह्या डेटी साकून आपूण कामाक अवेलेबल आसा. तर हातूंतले ताज्या 15 दिसां भितर म्हणजे ताणें जी डेट दिल्या ती किंवा अर्ज केल्या त्या 15 दिसां भितर ताका रोजगार दिवपाची जबाबदारी ही सरकाराची. आतां जर ताका तो रोजगार दिलो ना
जाल्यार बेरोजगारी भत्तो ताका दिवप. आतां अगेन बेरोजगारी भत्त्याचो क्वांटम कितें आसा तो एकठांय दिल्लो आसा आनी तो प्रत्येक एरिये प्रमाणे वाठारा प्रमाणे तो राज्य सरकार थारायतलो. अच्छा. ओके, फक्त कितें की ही काम जे आसा न्ही ते अनस्किल्ड म्हणजे अकुशळ काम, म्हणजे बेसिकली अ लेबर वर्क अशें म्हणूंक शकतात. सो अनस्किल्ड काम मेळटलें आनी फक्त काम करपाची इत्सा जाय आनी मेहनत करपाची तयारी जाय. अच्छा. अक्षताबाई म्हाका एक सांग, ही ऑलरेडी चालीक लायली भारतांत, लायली जाल्यार समजा अशे लोक समज इंटरेस्टेड आसा लेबर, नोटिफिकेशन असो कितें उल्लेख केल्लो आसा तांच्यांनी कोणाक संपर्क सादप असो कितें उल्लेख केल्लो आसा? आतां ही जेन्ना ज्या दिसा सावन ही केंद्र सरकारान जेन्ना ही नोटिफाय केली ताज्या नंतर 6 म्हयन्याचो पिरियड दिल्लो आसा हो राज्य सरकारान. तर प्रत्येक राज्य सरकारान अधिसुचोवणी काडून म्हणजे विदीन 6 मंथ्स ही येवजण लागू करची पडटली आनी त्या प्रमाणे ती तांकां लोकांक तांणी काम दिवचें पडटलें. आतां ही जी येवजण आसा ती केंद्र सरकार प्रायोजीत आसतली आनी ताजो जो शेअरिंग आसा म्हणजे कामाक मनीस आपयलो म्हणटकर ताका पगार दिवचो पडलो. आतां हो पगार कोणें बेर करप कसो, सो ताजो रेशोय दिल्लो आसा. म्हणजे जे नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स आसात आनी हिमालयन स्टेट्स आनी युनियन टेरिटरी आसात तांच्या खातीर हो रेशो 90 आनी 10 आसा. म्हणजे 90% जो पगाराचो खर्च आसा तो केंद्र सरकार करतले आनी 10% जो खर्च आसा तो त्या राज्यांच्या राज्य सरकारांनी दिवपाचो. पण जेन्ना हेर राज्य आसात तांच्या खातीर हो रेशो 60-40 आसा. म्हणजे 60% जो खर्च आसा तो केंद्र सरकाराचो आसतलो आनी 40% जो आसा तो राज्य सरकाराचो आसतलो. अच्छा. हाजी अंमलबजावणी जावप सोंपें आसतलें काय कठीण आसता? कितें मत दिसता? श्याम, तूं जर म्हाका विचारत न्ही जाल्यार खंयचीच गोष्ट ही तशी सोपी नासता आनी खंयची गोष्ट अशी कठीण नासता आनी खंयची गोष्ट ही अशक्य अशी नासता. टीथिंग प्रॉब्लेम्स म्हणटात ते आसतलेच सुरवातेक, पण जर प्रत्येकान जर प्रामाणीकपणान आनी स्वताचें काम म्हणून जर ते जर कामाक मेहनत जर घेतली जाल्यार ती ताजी अंमलबजावणी ही योग्य तरेन जातली अशें म्हाका दिसता. सुरवातेक मातशें कठिणाई येवंक शकता पण फुडें ती स्मूथली वतली अशी जाता. आतां ही येवजण सारकी चलता काय ना हें कशें पळयतलें, कारण तुवें येदोळच म्हाका तो प्रश्न विचारलो. ताज्या खातीर आतां केंद्र सरकार जें आसा तें केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी मंडळ हें केंद्र सरकार फॉर्म करतलें. तातूंत मंडळाचो अध्यक्ष आसतलो, केंद्र आनी राज्य सरकाराचे प्रतिनिधी आसतले, पंचायती राज संस्थेचे वांगडी आसतले, कामगार संस्थाय आसतल्यो. म्हणजे अशें की फक्त सरकारी म्हणजे प्रतिनिधी म्हणजे वेचून आयिल्ले प्रतिनिधी किंवा सरकारी अधिकारी अशेंच न्ही, तर हातूंत कामगार संस्थाय आसतल्यो. सो एक्चुअल ऑन ग्राउंड जे कितें कामगारांच्यो समस्या आसात किंवा तांच्यो ज्यो कितें गरजो आसात ह्योय सरकाराक कळटल्यो आनी हे देश पांवड्यार हे मंडळ आसा ते नदर दवरतले कामाचेर. आतां हाजे फुडले जे आसा ते म्हणजे राज्य ग्रामीण रोजगार गॅरंटी मंडळ हो सेकंड टियर आमी म्हणूंक शकता. सो हातूंत एक अध्यक्ष आसतलो ताजो, ताजे नंतर राज्य सरकार जे थारायतात तितले ऑफिशियल मेंबर्स आसतले, पंचायती राज संस्थेंतले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आसतले जे चडांत चड 15 मेंबर्स आसतले. परत हांगाय कामगार संस्थेचे प्रतिनिधी आसतले, समाजातल्या दुबळ्या घटकांचे प्रतिनिधी आसतले आनी हे केंद्रीय जे मंडळ आसा तातूंतय आसतले जे विकर सेक्शन आसात ते. आनी हातूंत आनीक एक गोष्ट अशी की जे नॉन ऑफिशियल वांगडी आसतले तातूंतले 1/3 वांगडी हे बायलां आसूंक जाय आनी 1/3 वांगडी जे आसात ते SC, ST आनी OBC अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आनी हेर मागासवर्गीय तातूंतले आसतले. ताका लागून हातूंत जातलें कितें की सगळ्यांक प्रतिनिधित्व मेळटलें आनी जे एक्चुअल जे तुका म्हणटा टीथिंग प्रॉब्लेम आसत वा जे ग्राउंड इश्यू आसतले ते कळटले. अच्छा. आनी एक बरी गजाल तुमी सांगले अक्षताबाई की सगळ्या घटकांक जेन्ना आमी एकी कडेन घेवन मुखार वता तेन्ना खंयची गजाल सहज साध्य जाता. आनी म्हाका दिसता की ही जी स्कीम आसा, ही जी गॅरंटीड स्कीम आसा ती सुद्दां मुखार वचपाक हे खास करून जेन्ना पंचायतीचो सहभाग आसता, NGOज आसता, ST, SC हे सगळे घटक आसा तेन्ना मुखार वचपाक सोंपें जाता दिसता न्ही. गांवांत फॉर एक्झाम्पल आमच्या गोंयांत समजा पळयत जाल्यार अश्यो जायत्यो गजाली आमी आमच्या दोतोरान मुखार व्हेल्ल्यो आसा. बरोबर. सो ताका लागून खूब फायदो जातलो. तुमचें मत कितें दिसता, तुका कितें दिसता? म्हणजे तुवें जें सांगलां तें सारकें सांगलां आनी तशेंच ह्या एक्टांक सुद्दां तांणी दिलां की कोण तातूंत भितर प्रतिनिधी आसतले किंवा कोण थंय निर्णय घेतले. कारण जाता कितें की हांव एकाच नदरेन पळयतां, म्हाका कळचें ना की सायडीन म्हणजे हांव जेन्ना अशें पळयतां फाटल्यान कितें चल्लां तें पळोवचें ना, पण तूं हांगा बसला हांगा फाटल्यान कितें चल्लां तें तुका दिसता, तशेंच तुज्या फाटल्यान कितें चल्लां तें म्हाका दिसता. सो जेन्ना समाजांतले प्रत्येक घटक घेवन काम करतले तेन्ना हें काम
उत्कृष्ट तरेन जातलें Right. आनी ताच्या खातीर राज्य पावंड्यावेली स्टिरींग कमिटी आसा. बरोबर बरोबर आतां ही कमिटी कशी आसतली तर तो म्हणजे राज्याचो जो चीफ सेक्रेटरी आसतलो मुखेल सचिव तो ह्या कमिटीचो मुखेली आसतलो. ओके ओके तशेंच संबंधीत खात्याचो प्रधान सचिव आसतलो तो येवजणेचो संचालक आसतलो तातूंत. अच्छा. मागीर राज्य सरकाराची जी वेगवेगळी खातीं आसात तांचे सचिव आसतले आनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट आसतलो. ओके म्हणजे ताका लागून तशेंच टॅक्निकल रिसर्च संस्थेचे प्रतिनिधी आसतले म्हणजे खंय तंत्रीक गरज आसा किंवा कितें रिसर्चाची गरज आसा तांचे कडेन तो डेटा अवेलेबल रेडी आसतलो आनी तांचे कडेन तितलो म्हणजे तज्ञांचो एक्सपिरियन्स आसतलो. अच्छा दुसरो म्हणजे ग्रामीण उदरगत खातें आनी केंद्र सरकाराच्या ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान नियुक्त केल्ले वांगडी हाजेर आसतले आनी हे सगळे मेळून ही कामां करतले. अच्छा तुम्ही स्टियरिंग कमिटीचो उल्लेख केलो चीफ सेक्रेटरी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी. आता ही जेन्ना कमिटी स्टियरिंग कमिटी बसतली तेन्ना ग्रामीण भागातले लोक त्या कमिटीचे आसतले. हय हातूंत भितर म्हणजे ज्या तरेन सांगलां त्या तरेन सगळे तातूंत भितर एक्सपर्ट हे धरिल्ले ते सगळे इन्वॉल्व आसतले पण जी स्टेट मंडळ जे कमिटी सांगल्या सो ती कमिटी ही स्टेरिंग कमिटी सगळे समन्वयान काम करतली. अच्छा आता ही कमिटी काम कशी करतली तातूंतल्यान ह्या प्रश्नाचें उत्तर मेळटलें. ते म्हणजे ह्या येवजणे खाला म्हणजे विकसीत भारत जी रामजी ह्या येवजणे खाला कितें काम हातांत घेवपाची ताजें नियोजन आसा ती ही कमिटी करतली. ओके स्टियरिंग कमिटी करतली. सो ते म्हणजे ऑन टायम म्हणजे वेळार पूर्ण राज्या खातीर ते आराखडो तयार केला काय कितें हाजी खात्री ह्या कमिटीन करची पडटली. आतां हातूंत वेगळे वेगळे जाळवणदार आसतले हे एकट्याचें काम न्ही. तशेंच फूल राज्याचो जेन्ना आमी नियाळ म्हणटा तेन्ना अगेन तुका तें फ्रॅगमेंटेशन करचें पडटलें. आमच्या गोंया खातीर तरी ल्हान दिसता पण जेन्ना व्हडलीं राज्यां आसात तांच्या खातीर तें डिफिकल्ट जाता जेन्ना एक व्हडलें राज्य म्हणून करता. सो जिल्ल्याचा कामगिरीचो नियाळ ही कमिटी घेतली. केंद्रीय पावंड्यावेली जी स्टेरिंग कमिटी आसतली तांच्या वांगडाय समन्वय सादचो पडटलो कारण तांचे कितें वेगळे डेव्हलपिंग म्हणजे इथं नवीच सुरू जालां सो तातूंत भितर वेगळे वेगळे कितें विशय येवंक शकतात. सो ते हांगा कशे तरेन ताजो उपयोग जाता समन्वय करप किंवा हांगा कितें काम केलां तें थंय पावोवप. तशेंच जी केंद्र सरकाराची जी कमिटी आसतली तांणी जे कितें नवे निर्देश दिले कितें सांगलें तें करचें पडटलें. मेन म्हणजे डिजिटल सिस्टमाक तेंको दिवप. ह्या हातूंत एक मुखेल म्हणजे डिजिटायझेशन डिजिटायझेशनाच्या वतीन वता आनी तातूंतल्यान देखरेख करप. सो वन्स गोश्टी डिजिटायज जाल्यो की तुका नदर दवरपाक सोंपें जाता वेरेज तूं मॅन्युअली करता तेन्ना. आनी जी पुराय प्रक्रिया आसा तातूंत कितें त्रुटी आयल्यो त्यो सुदारणा करप. अशे तरेन ही स्टेरिंग कमिटी काम करता. अच्छा स्टियरिंग कमिटीचो जेन्ना आमी उल्लेख करता तेन्ना तुमी डिजिटायझेशनचो उल्लेख केलो. हय आनी हो डिजिटल डेटा जेन्ना तांचे कडेन अवेलेबल आसता तेन्नाच ते मार्गी लागतले काम. बरोबर. सो ताजेर देखरेख कशी कितें दवरतले. हय आतां हाजेर देखरेख करपा खातीर जिल्लोधिकारी जो आसा ताका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर म्हणून नेमतले. म्हणजे प्रत्येक जिल्ल्याचो जो कलेक्टर आसतलो ही विल बी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर. त्या उपरांत येतलो तो म्हणजे पंचायतीचो पावंडो. तर प्रत्येक पंचायतीच्या पावंड्यार प्रोग्राम ऑफिसर आसतलो. आतां हो प्रोग्राम ऑफिसर कोण आसतलो तो म्हणजे BDO. जो त्या गटाचो गट विकास अधिकारी आसता ताज्या हातूंत जितल्यो पंचायती येतात सो तो ताजो प्रोग्राम ऑफिसर आसतलो. आतां प्रोग्राम ऑफिसर कामां कितें करतलो तो म्हणजे आपल्या ब्लॉकान जी कामां जातात अंडर दी स्कीम ताजेर तो नदर दवरतलो. आतां अर्ज केलो तसो तांकां काम मेळ्ळा काय ना हें पळयतलो. कामां मेळ्ळी ती सारकी जातात काय ना ती पळयतलो. कोणें अर्ज केला दीस जावन गेले थारायिल्लो दीस जावन गेलो सो तांकां काम दिवना म्हणटकर ते बेरोजगारी भत्त्याक पात्र थारले तर तांकां तो बेरोजगारी भत्तो मेळटा काय ना हें तो पळयतलो. आनी काम केलां तांकां योग्य पगार योग्य वेळार मेळटा काय ना हाजेरूय ताणें लक्ष दवरपाक जाय. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे जी कामां केल्यात ताजें सोशल एडिट करप. म्हणजे फक्त पेपरार कांय गोश्टी जाल्यो म्हणून जाल्यो ना एक्च्युअल जाल्यात काय कितें सारक्यो जाल्यात काय कितें हाजेर ताणें नदर दवरप. कोणें कागाळ केली बाबा आपणाक काम मेळूंक ना किंवा कामाचे सुवातेर आपणाचेर कसलो अत्याचार जालो भेदभाव जालो अश्यो कितें कागाळ आयली जाल्यार त्यो कागाळी ताणें हाताळप हें ताजें सगळें काम आसतलें. प्रोग्राम ऑफिसर म्हणजे जो BDO आसा ताजें. ओके अक्षता एक सहज मनान प्रश्न येता की जेन्ना आमी आमच्या गोंयचो उल्लेख करता आमच्या गोंयचो विशय जेन्ना हातांत घेता तेन्ना 12 तालुक्यांनी 12 BDOs आनी दर एका तालुक्यान किमान 8 पंचायती आसता. सो एक BDO हाचेर पुराय लक्ष दवरूंक शकता काय सहज आयल्लो प्रश्न. हय तुजो प्रश्न बरोबर आसा.
पण जेन्ना आतां ताजें उत्तर तुज्या पयलींच्या प्रश्नान आसा तें म्हणजे डिजिटायझेशन. हय. गोष्टी डिजिटायज जाल्यो न्ही की त्यो सोप्यो जातात. अच्छा. आज अशें की प्रत्येक बारीक सारीक कामा खातीर ताणें प्रत्येक पंचायतीक विजीट करपाची गरज नासतली. तुका सगळें डिजिटली मेळूंक शकता. ओके. ताणें योग्य तरेन जर ताचेर नदर दवरली आनी ज्यो आमचो डिजिटल संसाधनां आसात ताजो जर योग्य वापर केलो जाल्यार तें काम सहज जावंक शकता. सहज जावंक शकता. आता हे स्किमी अंतर्गत खंयच्या प्रकारची कामां हातीन घेतली? हय, खंयच्या प्रकारची कामां हातून करतले हाजे पयलीं एक हांव तुका सांगूंक सोदता तें म्हणजे BDOची आमी भुमिका पळयली. पण हे इम्प्लिमेंट करपाक मुखेल भुमिका चड आसतली ती म्हणजे ग्रामपंचायतीची. अच्छा. सो आतां ग्रामपंचायतीची भुमिका कशी आसतली ती म्हणजे तांणी आपल्या ग्रामपंचायती क्षेत्रांतली जी पात्र कुटुंबां आसात ऑर जांकां काम करपाची इच्छा आसत ओके. तांची नोंदणी करप. बरोबर. मागीर तांकां ग्रामीण रोजगार गॅरंटी कार्ड जारी करप. हां हां, हे त्या इम्पॉर्टंट. कुटुंबा खातीर ते करप. मागीर कामाचे अर्ज स्विकारप म्हणजे खंयची एक व्यक्ती येवन म्हणटा आपणाक काम करपाची इत्सा आसा तो तुका अच्छा. अर्ज दिता ते अर्ज स्विकारप. मागीर ज्यो कितल्यो आपल्या हातूंक पंचायत क्षेत्रांत जितलीं ही कार्डां आसात तांची नोंद दवरप. मागीर विकसीत ग्रामपंचायत आराखडो तयार करप जे आमी सुरवातेक उलयले. बरोबर, बरोबर. ग्राम विकसीत जातलो तेन्नाच आमचो देश विकसीत जातलो. Right, सो जेन्ना आमी होल देशाचो एक चित्र पळयतात की अशें भारत विकसीत आसतलें तेन्ना आमचे गांव प्रत्येक गांव सुद्दां विकसीत जाल्लो आसतलो आनी त्या खातीर विकसीत ग्रामपंचायतीचो आराखडो हो पंचायतीन तयार करचो पडटलो. आतां अर्ज केल्ल्या व्यक्तीक रोजगाराची संदी दिवची पडटली. अच्छा. आनी सगळ्यांत हातून आनीक एक म्हत्वाचें म्हणजे जेन्ना आमी सोशल ऑडिटाच्या बद्दल उलयलें किंवा एक ट्रान्सपरन्सीच्या बद्दल उलयलें ताजे बद्दल हांव इन डिटेल फुडें उलयतलें तर तें म्हणजे ग्रामसभेन एक्टीव काम करचें पडटलें. अच्छा. ग्रामसभेन नोंदी पळोवच्यो, ग्रामसभेन सोशल ऑडिट करचें, काम वेवस्थीत जाता का ना तें पळोवचें. हें सगळें ग्रामसभेत जितली ग्रामसभा एक्टीव आसतली तितली ग्रामपंचायत योग्य तरेन आपलें काम करतली अच्छा. अशें म्हाका दिसता. अच्छा. आतां तुवें म्हळें की म्हाका विचारिल्लें की हे येवजणे खाला खंयच्या प्रकारची कामां घेतली. रायट. आतां ही कामां न्ही 4 कॅटेगरीन आसात. ओके. बेजिकली तुका सुरवातेकच सांगलें तशें अनस्किल्ड मॅन्युअल वर्क म्हणजे ओके. अकुशळ काम हातूंक जातलें. बरोबर. आतां सगळ्यांत पयली जी कॅटेगरी आसा ती म्हणजे उदका कडेन संबंदीत कामां. आतां ही कस म्हणजे हातूंतल्यान आमकां कितें आमच्या म्हणजे सरकाराचो हें आसा की मोख आसा की वॉटर सॅक्युरिटी. अच्छा. ताज्या खातीर तांणी मेन पयली कॅटेगरी दवरला ती म्हणजे उदका कडेन संबंदीत कामां. तातूंत इरिगेशन मागीर तशेंच ग्रावंड वॉटर रिचार्ज कारण भूजल डिप्लीट जायत आसा न्ही कमी जायत आसा. सो तें कशे तरेन ग्रावंड वॉटर रिचार्ज जातलें. उदकाची जी एक्झिस्टींग स्रोतां आसात म्हणजे तूं पळयता न्हंयो दुशीत जातात किंवा तळी पुरयतात बांयो पुरयतात हें जावपाक दिवचें ना कारण हाज्या अंडर ही कामां गेली म्हणटकर उदकाची जी स्रोतां आसात ती सांबाळप आनी ती पुनरुज्जिवीत करप. तशेंच कालवे बांदप, चॅक डॅम बांदप आनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे आमच्या देशांत इतलो पावस पडटा असो व्हांवन वता तो वचचो न्ही तर आतां आडोवन ते ग्रावंड वॉटर तातूंतल्यान रिचार्ज करचे खातीर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. अच्छा. दुसरी कॅटेगरी आसा ती म्हणजे ग्रामीण साधन सुविधा. आतां हाज्या अंडर कितें येता म्हणजे रस्ते बांदप, बांद बांदप, ड्रेनेज बांदप स्पेशली क्रॉस ड्रेनेज. मागीर जोडणी सुविधा म्हणजे कनेक्टिविटी. तशेंच ग्रामपंचायत भवन. अच्छा. ते बांदूंक शकतात. अंगणवाडी, वाचनालय किंवा भौशीक इमारतींच्यो ज्या तरेच्या इमारतींची गरज आसा त्यो, शाळा, लॅबोरेटरीज म्हणजे प्रयोगशाळा बांदप, ग्रावंड तयार करप भुरग्यांक खेळपाक खेळगड्यांक खेळपाक. हातूंतल्यान सुद्दां विचार कितें की आमच्या देशांतल्यान बरे खेळगडी तयार जावचे. ऑलिंपिक्सान इंटरनॅशनल सर्तींनी बरी मॅडलां चड मॅडलां हाडची. तशेंच स्मशान भूंय बांदूंक येता. सामुहीक तशेंच वेगवेगळ्यो साधन सुविधा ज्यो लोकां खातीर गरजेच्यो आसात समाजा खातीर गरजेच्यो आसात. कोयर वेवस्थापन. अच्छा. कोयर हांगा थंय पडचो न्ही ताजें योग्य तरेन म्हणजे सॉलीड लिक्वीड बोथ वेस्ट आसा ताजें योग्य तरेन वेवस्थापन जावचें. सोलर लायटिंग यंत्रणा. अच्छा. गांवांनी ज्या रस्त्याचेर ज्यो लायटी आसात त्यो जर सोलर कन्वर्ट केल्यो ज्यो आमच्यो पयलींच्यो म्हणजे ज्यो विजेचेर चलतात त्यो जाल्यार वीजय वाचतली आनी सोलर हें आसा ताजो उपयोग जातलो म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी बेजिकली चिंतप. सर ट्रान्सपोर्ट शेड बांदप. सो अश्यो वेगळ्यो सुविधा. नेक्स्ट तिसरी जी कॅटेगरी आसा ती उपजिविके कडेन. ओके. ती म्हणजे प्रशिक्षण किंवा कुशळटाय केंद्रां उबारप. अच्छा. वेगवेगळे तरेचे प्रशिक्षण दिवंक शकतात सो ताज्या खातीरची ती केंद्रां उबारूंक शकतात. किंवा ग्रामीण हाट म्हणजे सप्तकी बाजार खंयच रस्त्याच्या कुशीक किंवा खंय बसचें न्ही तर सप्तकी बाजार हें करप. अन्न साठ्याची सुविधा तयार करप. कृशी माल तो वेस्ट जावचो न्ही तो साठोवन उरचे खातीर. सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर इमारती बांदप. कंपोस्ट स्ट्रक्चर, डेअरी इन्फ्रा
ताका लागून मागीर ग्रेझिंग लँड आसतली ती तयार करप, गोठे बांदप तेंय आसा, आनी फिशींग रिलेटेड, अच्छा. आनी जातून इवन नुस्तें सुकोवपाची ड्रायिंग यार्ड सुद्दां. आनी जी चवथी कॅटेगरी जी आसा ती म्हणजे डिझास्टराची तयारी. ओके. म्हणजे आपत्ती येतली जाल्यार ताची पयलीच तयारी तयारी करून जावपाक दवरप. जाय. म्हणजे सायक्लोन आनी फ्लड शेल्टर बांदूंक येता, डायव्हर्जन चॅनल्स बांदूंक येता. म्हणजे तुका कळटा असो हुंवार येता, खबर आसता न्ही, सो ती पयलीच डायव्हर्जन चॅनल बांदली की गांव हुंवारान त्रास जावचो ना. मागीर हुंवाराची मॅनेजमेंटा खातीर जी कितें कामां लागतात ती अच्छा. करप. आपत्ती उपरांत रिहॅबिलिटेशन, ओके. ताजे खातीरची सुविधा. आपत्ती आयली जाल्यार मागीर रस्ते व्हांवन गेल्ले उरतले किंवा इमारती डॅमेज जाल्ल्यो उरतल्यो, त्यो सारक्यो करप. सो आनी प्रधानमंत्री आवास योजना खाला घरां बांदप आनी हेर अशा तरेची ह्यो 4 कॅटेगरींनी ही कामां जातली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ह्यो 4 कॅटेगरी आहा पळय त्यो खूब म्हत्वाच्यो म्हत्वाच्यो. आसा. आनी म्हाका दिसता आतां सद्याच्या काळात ह्यो सगळ्यो कॅटेगरी प्रत्येक वाठारांत पुराय जाल्ल्यो आसतल्यो, ते थोडेशें काम करपाक जाय. अक्षता, तुवें गॅरंटी कार्ड जे ताजो उल्लेख केल्लो, सो ताज्या संदर्भात कितें अदीक म्हायती मेळूंक शकता? गॅरंटी कार्ड जशें सुरवातेक तुका उल्लेख केलो त्या प्रमाणे तुका सांगलें की तातूंत मागीर कितें कितें नोंदी आसतल्यो आतां गॅरंटी कार्डाचेर, कितें कितें गोश्टी तातूंत भितर आसच्यो पडटल्यो, त्यो म्हणजे जो त्या वाठारांतलो म्हणजे त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांतलो जी कुटुंबां आसात आनी जांकां काम करपाची आसा, सो ताजो प्रौढ व्यक्ती जो आसा ताजें नांव ताजेर आसचें पडटलें, ताजें पिराय आनी तो कशे तरेचें काम करूंक शकता, ह्यो सगळ्यो डिटेल्स तातूंत भितर त्या गॅरंटी कार्डा भितर आसतल्यो. म्हणजे बायलांक कितें फायदो जावंक शकता? बायलांक फायदो जावंक शकता म्हणजे जशें हातूंत एक हें आसा की जी कामां दितले, जे मनीसबळ वापरतले, तातूंत भितर 1/3 कामां ही बायलांक दिवपाची आसतली. सो ताका लागून बायलांक फायदो जातलो. आनी मुख्य म्हणजे कितें, हांव एक बायल म्हणून हांव तुका सांगूंक शकता अधिकारान की बायल ही सक्षम तेन्नाच जाता जेन्ना ती फायनान्शियली इंडिपेंडंट जाता. जेन्ना तिका खबर आसता की आपूण कोणाचेर निंबून ना, कोणाच्या उपकाराची आपणाक गरज ना आनी आपूण स्वताक आनी स्वताच्या भुरग्यांक किंवा स्वताच्या कुटुंबाची सांबाळ करूंक शकता, तेन्ना ती आपलें मत स्पश्टपणान मांडूंक शकता. सो ह्या हाज्या अंडर जेन्ना बायलांक काम मेळटलें, पयशे मेळटले, दॅट टायम बायलां सशक्त जातलीं. गरिबी उणी जावपाक मदत जातली न्ही? ऑफकोर्स गरिबी उणी जावपाक मदत जातली, कारण काम ना म्हणून जो बेकार बशिल्लो, काम ना म्हणून जो गरिबीत उरतालो, ताका हाज्या अंडर काम मेळटलें ही गॅरंटी मेळटली. काम मेळूंक ना जाल्यार बेरोजगारी भत्तो मेळटलो. बरोबर बरोबर. म्हणटकर घरान इन्कम येतलें आनी गरिबी निर्मुलनाक हाचो खूब हातभार लागतलो. आनी आमी जर पळयलां जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांक 12 वर्सांक गरिबींतल्यान कितलींशीं कुटुंबां मुखार आयिल्लीं, वयर सरिल्लीं आसात. बरोबर. अक्षता, वता वता लाँग टर्म परिणामाचो समजा विचार करता जाल्यार लाँग टर्म परिणाम कशे दिसूं येता? लाँग टर्म परिणाम हातूंतल्यान श्याम एक म्हणजे ही जी स्कीम आसा न्ही हातूंतल्यान पारदर्शकता वाडटली. जशें तुका सांगलें की ट्रान्सपरन्सी येतली, कारण तातूंत सोशल एडिट जातले, ग्रामसभा एक्टीव आसतली, BDOय काम करतलो. हाका लागून डिजिटायझेशन जाल्ल्या कारणान आनी जी कामां कामाचो जो पयसो मेळटलो तो थेट त्या व्यक्तीक मेळटलो. सो मिडल मॅन कोण आसा तो एलिमिनेट जातलो, म्हणजे जर आसात जाल्यार किंवा कोण ट्राय करूंक शकता जाल्यार. सो ट्रान्सपरन्सी वाडून त्या व्यक्तीक डायरेक्ट आपलो जो काम केला ताजो मोबदलो मेळटलो आनी ग्राम सशक्त जातलो, गांव सशक्त जातलो, गांवांतली प्रत्येक व्यक्ती सशक्त जातली. आनी ताजो लाँग टर्म फायदो म्हणजे आमचो भारत, विकसीत भारत 1947 मेळोवपाक आमकां मोख साध्य करपाक शक्य जातलें. खऱ्यांनीच आमकां सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती विकसीत भारत 2047 ह्या वर्साची. आमचो भारत देश कसो आसतलो हाची कल्पना प्रत्येक जाण करता आसतले. ही सुंदरशी स्कीम जी केंद्र सरकारची पहल आसा आनी ह्या पहली अंतर्गत जी विकसीत भारत गॅरंटी रोजगार आनी आजिविका मिशन ग्रामीण ह्या अंतर्गत बाय अक्षता आमचे सांगत आशिल्ले. एडवोकेट अक्षता पुराणीक भट हांच्यांनी सुंदरतायेन आमकां म्हायती दिल्ली आसा आनी ताका लागून आमी ताचे दूरदर्शनच्या वतीन खास देव बरें करता. धन्यवाद. थँक्यू श्याम.